फाटल्या कितल्याशाच दिसांसावन वास्कोत बिगर गोंयकार येवन रस्ते कुशीक आपलो धंदो करतात। ताका लागून थळाव्या धंदेकारांक बरोच फटको बसला। ह्या प्रकाराक लागून आता थळावे धंदेकार बरेच तिडकल्यात। पालिकेन आनी वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान हातून लक्ष घालचे अशी मागणी तांणी केल्या। धंदो करपाक हे कोणाक सगळ्यांक रायटा, कोणाचेच अशी काय प्रॉब्लेम ना, कळ्ळें न्हू। खरें स्थानीक लोकांक जेन्ना प्रॉब्लेम जाता, कळ्ळें तुका, स्थानीक व्यापारी आहा जे तेंच्यांनी सगळे भरलेले आसता, टॅक्स सगळे भरलेले आसता, आनी ते भायले जेन्ना गाडयो लायता पळय, जावं फ्रुट्साचे जावं या मागीर ते थोडे जाणां कपड्यांची बी येता गाडयो, कळ्ळें तुका, म्हणजे चादऱ्यो घेवन येता आनी कितें कितें घेवन येता पळय, तेच्या खातीर सगळ्या धंदेवाल्यांक मार बसता, कळ्ळें न्हू। आतां आमचे भाव जे कपडे विकता, जे चादरी विकतात, तांकां बी मार बसता, कळ्ळें तुका। आनी फ्रुट्साक बी कित्याक भायल्यान गाडी येयल्या म्हणजे ते कित्याक तांकां कितें दिवचें पडना, कळ्ळें तुका, टॅक्स बीस कांय ना, अशें हें जाता, तांकां मातशें तें सवय पडटा, कळ्ळें, डायरेक्ट हाडटा म्हणून तेणी, आनी तांकां मातशें सवय दिवन तेणी इश्यू जाता। खरें ह्या सायडी आमकां पळोवपाक गेल्यार तर मार बी बसता धंद्याक, कळ्ळें। म्हाजेच अशें ना, सगळ्यांची अशेंच प्रॉब्लेम आहा, कित्याक हे गाडयो घेवन येता आनी अशें विकून येता, कित्याक आमी धंद्या खातीर कोणाच्या अगेन्स्ट ना, खरें तेंच्यांनी बी चिंतूंक जाय की अशें स्थानीक आसतना बी भायरचे गाडी येता, ताका लागून की आमी तर हयसून वचून भायर धंदो करना, आमी हयसरच धंदो करता, कळ्ळें न्हू। आमी आमचे जाले आतां धाकटेचे व्हडले हयसरच जाले, ते गोश्ट वेगळ्या, कळ्ळें न्हू। कळ्ळें, एक पळोवंक गेले जाल्यार हे खंय तरी मातशें स्टॉप जावंक जाय, आनी हेच्या खातीर आमचे सरान बी आनी सगळ्यांनी आमचे म्हणजे म्युन्सिपालिटीचे सर बी आहा सगळे, कळ्ळें न्हू, आनी दाजी सरान बी अशें आमी रिक्वेस्ट करता सगळ्यां कडेन मातशें हेच्या बद्दल मातशें लक्ष घालपाचें, कळ्ळें न्हू। जावं आमचोच धंदो आसा न्हू, बाकीच्यांचो बी धंदो चलपाक जाय, कित्याक ही एरिया धाकटी आसा, कळ्ळें न्हू, अशी की व्हडली ना, कळ्ळें न्हू। ताका लागून प्लीज मातशें हें करपाक जाय सगळ्या धंद्या खातीर, कळ्ळें न्हू। भायले धंदेकार येवन करत जाल्यार स्थानीक धंदेकार खंय वयतले, इतकेंच म्हाजें हंबल रिक्वेस्ट आहे सगळ्यां कडेन। मजगती हे विशीं रस्ते कुशीक बसपी महाराष्ट्रांतल्या फळां विक्रेत्यांक पत्रकारांनी प्रश्न विचारले। पालिका आमच्या कडल्यान सोपोकर घेतात, तशेंच महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येवपा खातीर चॅक नाक्यार टॅक्स भरचो पडटा। गोंयांत फळां विकपाक दिवची अशा प्रकारचे पत्रूय सांगली मतदारसंघाचो आमदार सुधीर गाडगीळ हांणी वास्कोचो आमदार दाजी साळकाराक बरयला, अशें महाराष्ट्रांतले फळ विक्रेते सांगतात। आयकात। 100 रुपये को पहले सर्वे लगा था सब, और अंदर आते वक्त बाउंड्री पे है ना 500 का टैक्स लगता है। दिखाओ। और यहाँ का जो म्यूनसिपलिटी हो, ये आपको क्या बोला है यहाँ के, यहाँ पे कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं? हम आपके जो दुकान जाते हैं ना, सब सोफा लेके जाते हैं। हाँ, बस सोफा लेके जाते हैं और कुछ नहीं बोला आपको? पैसा लेते हैं, सोफा लेते हैं और चले जाते हैं। आपके एमएलए ने कुछ लेटर किया है इधर के लोकल एमएलए को? क्या बोल के किया लेटर? आपके एमएलए ने यहाँ के एमएलए को लेटर किया है कि आप गोवा में आके धंधा करो, आपको सपोर्ट करो। आप कहाँ से हो? सांगली, महाराष्ट्र से। नहीं, आता इधर पर्ची लेके जाता है 100 रुपये। हाँ, फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोलते कि यहाँ से चले जाओ या फिर यहाँ पे रुको? नहीं, पहले बोलते लेकिन अभी कुछ नहीं बोलते। हाँ, अभी कुछ नहीं बोलते, अभी आप पर्ची निकालते हैं और चले जाते हैं। पर्ची कितने की पर्ची रहती हो? 2500 रुपये। 2500 रुपये का एक दिन का? हाँ, एक दिन का। हाँ, मतलब आप वीक में 2 बार आते हो? हाँ, वीक में 2 बार, संडे और थर्सडे। और आपके वहाँ के जो आमदार है एमएलए ने, वहाँ उसने इस यहाँ के एमएलए को कुछ लेटर किया है, उसके बारे में कुछ बोलो ना थोड़ा। क्या बोल के लेटर किया है? नहीं, वो हमारा इसका मतदारसंघ का आदमी है, उसको थोड़ा ही करो। हाँ, यहाँ पे आके बिजनेस करने के लिए दे दो बोल के आपके लेटर किया है वहाँ के। आपके आमदार का नाम क्या है? सुधीर साहेब। सुधीर साहेब कौन से पार्टी के हो? बीजेपी। इतल्या मजगती ह्या प्रकाराविशीं जेन्ना पत्रकारांनी मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकाराक प्रश्न विचारल्यार तो सांगता हे विशीं आपल्याक कांयच खबर ना, तशेंच पालिकेन तांकां धंदो करपाक परवानगी दिवंक ना खंय। तुमकां आतां आमी सांगलें, कालूय सांगलें की मिटींग आमी प्रत्येक त्या वॉर्डाचो कावन्सिलर आहा तेणी तितून दखल दिवपाची, कळ्ळें न्हू। आमी आतां आयज तर बसले जाल्यार आमी आमच्या आतां एमाक धाडटा ते चॅक करपाक धाडटा, तुमच्या हितून माध्यमांतून तुमी जर सांगता आयज येयल्या म्हणून जाल्यार आमी आतां धाडटा तांकां। पूण शेनवार आयतारा जेन्ना आमचे कोण स्टाफ नासता ते प्रत्येक कावन्सिलरान थंयसर ऑलरेडी तेणी हें करपाचें आनी थंयसर काडपाचें ताका नाका जाल्यार, कळ्ळें। एकदां कितें जाता आमी काडपाक वयता आनी मागीर दुसरो मनीस कॉल करता आनी मागीर ते दवरता, म्हणटा जावपा जायना म्हूण त्या एरियाच्या कावन्सिलरान तेणी पळोवपाचें। त्यांचे अशें एलिगेशन आहा की तुमी तेंच्या कडल्यान सोपो घेता आनी तुमी ताका परवानगी दिला म्हणून अशें ते म्हणटात। ना, आमी कोणी परवानगी दिवंक ना, हें तुमकां कोण रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता। सोपो कलेक्शन म्हणजे जेन्ना बस तेन्ना आमचो एक कलेक्शन हें आसता तो 10 रुपया बीन 20 रुपया अशें कितें घेतात, पूण ते अशें ना कितें ते तेणी थंय बसपाचें म्हणली जाली,
पूण जर ते इलिगली बसता जाल्यार ताका काडपाचो. त्यांच्या लेटर दिल्ले आहा की तांकां बिझनस करपाक दिवचो बिझनस करूंक दिवपाचो म्हणून वास्को शारान. आतां तुजे कडसून पयलीं फोटो एकता म्हाका काय खबर ना आपला जाल्यार तुमी चालू. सो आतां कितें एक्शन घेतलें तुमी? आतां तुवें जावन लेटर दिलो म्हाका काय खबर लेटर दिलो आमकां काय लेटर एकूय येवंक ना. तशी लेटर येता तशी जायना न्हू. आतां तुमी एक्शन कितें घेताले काय म्हणटा ताजेर? आनी कळोंक तरी जाय एक्शन घेवच्या पयलीं पळय एक्शन घेवपाक कळपाक जाय कितें आहा तें. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिरोजी.